ग्रेसिना कुलासो ह्या चलयेन नीट परीक्षेत गोंयांत पयलो क्रमांक मेळोवन गोंयचेच न्हय तर पुराय एसटी समाजाचें नांव वयर काडलां. ही खूबच अभिमानाची गजाल आसा. हे खातीर एसटी समाजाच्या वरिश्ठांनी तशेंच आमदार आंतोन वाझान ग्रेसिनाचो भोवमान केलो. RDXGOA खातीर वास्कोच्यान प्रसाद नायक. ग्रेसिना कॉंग्रेच्युलेट करता, तशेंच बरोबर ताची फॅमिली, ताचो डॅडी, ताची मामी, ताकाय कॉंग्रेच्युलेट करता. जे मेरेन ते ताची मामी डॅडी ना ते मेरेन ताका म्हाका दिसता बूस्ट मेळ्ळो ते डॅडी मामीचो, आनी ते आयज हांगासर आमच्या एक बारीक समाजाचें जे भुरगें आयज ऑल गोवा लेवलाचेर पयले पावंड्यार येता आनी पयलो मार्क्स घेवन इतले मार्क्स घेवन ते आयज आमचे गोंयचें नांव राखलेलें आसा. हांव खरेंच ताका परत कॉंग्रेच्युलेट करता. आनी अशेंच हांव जाणा हांवें आयकलां प्रमाणे ते एक डॉक्टर जावपाक सोदता आनी डॉक्टर खरेंच ताणें बरो एक डॉक्टर जावचें अशी आमची ताका एक विनंती आसा. आनी हांव सजमता तें आमचें गोंयचें बरें नांव वयर काडटलें अशें सजमता. आनी हांव सजमता तें कसलेय टायमार आमकां आयज MLA कुट्टायचो आनी आमचें तें गांवचें म्हाका दिसता ताचो डॅडी आमच्या कुट्टायचो केलोसीं रावपी, पूण ती कांय कारणां कामाक लागून शेपेड्यांक वयतालो तो फुडें वास्को रावता चल, पूण सारको गांव आमचे कोर्ताली आनी मुरगांव तालुका. ताका कॉंग्रेच्युलेट करता आमच्या कुट्टायच्या नांवान एज MLA कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी. आनीक हांव फुडें ताका कसलेंय म्हजे सायड कितें तरी जाय कसलोय तो हेल्प जाय हांव जरूर ग्रेसिना म्हजो सायड तुका सदां हेल्प आसतलो. आनी तुवें जाता ती भाशेन शिकचें आनी तुजे डॅडी मामीचें वा तुमचे फॅमिलीचें नांव वयर काडचें. बाय ग्रेसिनान तर दाखोवन दिलें की आमी फाटीं ना, आमी ट्राय करून सुद्दां गोंयांक फर्स्ट येवपाक शकता. नीट एग्जाम्पलाक गोंयांक फर्स्ट येवप नॉट सो इजी. माय डॉटर इज ऑल्सो डॉक्टर. आय नो दॅट हाव डिफिकल्ट इट इज दीस एग्जाम. ऑल इंडिया लेवलाचे मोर दॅन 16-17 lakhs स्टुडंट्स एपियर जातात अँड she stood 1738 rank in the India, correct? And scoring 99.90 is very great because I am basically teacher. हांव भुरग्यांक शिकयता, पण इतले स्कोर एग्जामीचे SSC भुरग्यांक सुद्दां स्कोर करपाक डिफिकल्ट आसा. आनी नीट ही सामकी डिफिकल्ट एग्जाम आसता. इतले एग्जामीक ह्या आमच्या आनी इतलो मार्क घेवन फुडें येवप हे खरें तेजें कॉंग्रेच्युलेशन करता. तितले थोडे खातीर हांव ताका ग्रेसिनाक कॉंग्रेच्युलेट करूंक सोदतां. आनी इवन तेजी मामी डॅडीकूय बीन आयज तेंचे मामी डॅडीच्या आदाराचेर तें आयज बरें मुखार पावल्लें आसा. आनी ST कमिटीन तें आतां आयज फर्स्ट येयल्लें आसा निटा एग्जामीन. आनी तेणें सगल्यांक मांय पांय न्हूच पूण आख्ख्या गोंयांत तेणें प्रावड केल्लें आसा. Daughter has brought flowers to me, which is unbelievable. I did not imagine that my daughter will do it, but she did it. That's great for me. And I hope she also achieve in future the same with the same zeal. सांगला आपल्याक आपूण सोडपाक सोदतालें, खरेंच सोडपाक सोदतालें ते फिजिक्स आनी ताका बरें टफ लागतालें स्टार्टींग. ते सोडटा म्हूण रडटालें. म्हणलें बाय तूं आतां पापा तुका सपोर्ट करता तेन्नाच तूं स्टे विथ दॅट. आतां एक पाटी पापा जायना तेन्ना मागीर तूं मागीर म्हणनाका पयलीं हांव गेल्लें जाल्यार बरें जाता आहलें म्हणून. सो हांवें ताका सांगलें तूं जाता ते भाशेन कर, बी आद्या विथ यू. आज कितली खुशाल बाय तूं? खूब खुशाल. आय एम व्हेरी हॅपी फॉर माय डॉटर. What was your journey and how do you feel today that you topped in Goa? It's a very nice feeling. I'm feeling very nice. I remember when I started coaching that time, I've been a Goa board student, so we have this sort of mentality that CBSE students are way smarter than us. So initially when I started with that, and most of the CBSE students also they take coaching. So when I joined my coaching, I was with the mentality that okay, I will be an average student and will get good enough marks. Initially, I also found it very difficult to cope up with the studies, and I was thinking of quitting coaching. But then my mother, she said, "Go ahead, let's see what's happening." And I just went ahead, and even my teachers have supported me. My school teachers, my coaching teachers, my parents have always been very supportive. You challenge yourself every day. Yes. As a Goa shipyard employee at GSLI,
It's a very proud moment. We are all excited when we came to know about this news, and she has grown under our care. I have been a family friend of theirs, and their Bapu was a borough friend. We have worked together. We have grown together in GSL, and there can't be a better moment for GSL than today to have our own daughter standing up in Goa as a first ranker in a national exam. It's unbelievable, but what she has done is she has proven that anything is achievable. It only requires hard work and dedication and good support from parents.